आगरवाडा हांगा आगरपोय वाठारात धरणाची मानशेची दारां काढल्या उपरांत शापोरा न्हंयच्या उदकाक लागून भाताच्या शेतात आनी मिठ्या घरात हुंवार येवपाचो धोको निर्माण जाला। अखिल गोय मीठ उत्पादक संघटनेन शिपणावळ खात्या कडेन बेगोबेग ही दारां दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या। हे संस्थेचे सचिव ऋषिकेश नायक आनी उपाध्यक्ष प्रवीण बागली हांणी सरकारान बेगोबेग हे विशीं लक्ष दिवन प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी केल्या। हांव एक आगरकारी मीठ काडपी वेवसायीक जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली। आतां उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आनी आतां ती रिपेर करूंक ना। आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले, ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते अजून जावंक ना। आतां अशें जालां, आमी वयर शेत रोयला, तो शेतान सद्या खारें उदक वयता, सो हेचे मातशें बेगींतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची, ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आनी आमी काडटा आनी आमी तेची जबाबदारी घेता। सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान, इतली जबाबदारी आमी घेवन ती करता। ही कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठा घरां जी असली ती मिठा घराक कितें त्रास जातलो? मिठा घराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता, भितर उदक येता, तो मीठ पडपाक त्रास जाता। तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापना, तेच्या खातीर त्रास जाता। सरकारान मिठा घरा खातीर तुमचे स्कीम केल्ली आसात, जायते मीठ उत्पादक आसात तांकां पयशे मेळ्ळेले आसात। हे सरकारान हे जशे पयशे दिता तशे हे बांदाची डागडुजी करची, हेचे खातीर हो आगरपोय बंधारो कितें करचो असो तुमकां दिसता? पळय कशें आहा, सरकारान सगळें बरें केलां, पूण कशें आहा, ह्यो बांद आहा तो एटलिस्ट घड करूंक जाय। घड केल्ल्या कारणान मगे उदक आहा ते पोंच्यान भितर येवचें ना आनी आगराक मीठ हे बरें पडटलें। कितली वर्सां जाली हो बांद केल्यार? जवळ जवळ आता 20-25 वर्सां जाली हो बांद बांदला, त्याच्या उपरांत एक सो मेंटेनन्स जावंक ना। आनी मानशी बांदल्या जवळ जवळ 10 वर्सां जाली, त्याच्या उपरांत परत मोडली, परत बांदली, हे परत चालू दा, पूण ती मानशी उराना। अशे कितल्यो मानशो आसा ह्या बंधाऱ्याचेर? ह्या बंधाऱ्याक 3 मानश्यो आहा सध्या। आमी आतां 8 नंबर मानशेर आहा, एक आहा ती फुडें आहा आनी एक आमच्या फाटल्यान आसा। तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगीतल्या बेगीन दारां लावपाची, नाल्यार शेत वेवसायांक खूब धपको व्हायचो खारें उदीक वचो। स्थानीक आमदारान तुमकां मदत केल्ली आसा काय ना? हय, स्थानीक आमदारानय मदत केल्ली आहा आमकां तशें, पूण आतां सुद्दां तेंची मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हे बेगीतल्या बेगीन काम करून घेवपाचें।